नमस्कार। सगळ्यात पहिले हांव विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरचे मना काळजांतल्यान उपकार मानता, कारण तांच्या सर्वोच्च अशा विमला पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी पुरस्कारा खातीर म्हजें नामांकन केलें, हाजी म्हाका खूब खोस भोगता। तशें पळोवंक गेल्यार ज्या भुमीक आमी जन्म घेतात ती भूमी आमकां संस्कृती शिकयता, संस्कृती आमकां संस्कार दिता आनी संस्कार आमकां भास शिकयता। आनी जी भास आमकां मेळटा ज्या प्रदेशाची, ती भास आमकां जिविताचो मार्ग कसो फुडें व्हरप हें शिकयता। आनी हेंच मूळ ध्येय धरून आमी सगळ्यांनी आमच्या जन्म घेतिल्ल्या मातयेंतल्या भाशेची सेवा करूंक जाय, हो सिद्धांत म्हाका मेळ्ळो। ज्या वेळार हांव युवा स्थितींत आशिल्लो त्याच वेळार म्हाका एक सिद्धांत मेळ्ळो, आनी तो सिद्धांत असो की तो काळ आशिल्लो ओपिनियन पोलाचो। आनी ओपिनियन पोला वेळार सगळे आमचे म्हालगडे, व्हड गोंय पुरूच गोंय स्वतंत्र उरचें, गोंयची अस्मिताय राखून उरची हे खातीर पोटतिडकीन झगडटाले, फुडें वताले। आनी त्या वेळार एक म्हाका याद जाता की गोंय शाहीर उल्हास भुंयाव हाणें संगितांतल्यान लोकांची मनां काळजां जागृत केली आनी गोंयची अस्मिताय कितें, गोंय स्वतंत्र कित्याक उरपाक जाय ह्या संबंधान ताणें जें पळय एक प्रचार केलो, तातूंतल्यानूच म्हाका दिसता की ओपिनियन पोल आमी जिखूंक पावले। आमी तो निर्धार केलो की कोंकणी संगितांतूच हांव फुडें वतलों आनी म्हजें कोंकणी संगीत आनी म्हजी कोंकणी भास राष्ट्रीय आनी अंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर पावोवपाचो हांवें एक हावेस दवरलो। आनी त्या नदरेंतल्यान हांवें वास्को राबितो आशिल्ले कारणान थंय एक कलावृंद ही संस्था स्थापन केली आनी त्या संस्थेच्या मार्फत हांवें गोंय राज्या बरोबरच राष्ट्रीय पातळीचेर कार्यक्रम करता आसतना मुंबय दूरदर्शन केंद्राचेर एक कोंकणी कौस्तूभ म्हणून एक सदर चलतालें, त्या सदराक हांवें सतत 4 वर्सां कोंकणी संगीत कार्यावळी सादर करून थंय हांवें तोखणाय घेतली, लोकांची तुस्त घेतली। हांव परत एक फावट हो पुरस्कारा खातीर म्हजें नामांकन केल्ले बद्दल विश्व कोंकणी केंद्राचे मंगळूर ह्या केंद्राचे हांव मना काळजांतल्यान परत उपकार मानतां आनी देव बरें करूं म्हणटा।